सेम सेपरेट दिल्या फॉर ईच MLA वी एक दिवस मॅटर इज सेम. ओके, दॅट इज अप टू यू. होय, ऑलमोस्ट फुल सालसेती दिव ना 8 दिल्या. ओपोजिशनाने एकलो तुझ्या काराकूच दिल्या म्हणलो आणि एक इंडिपेंडंट दितले आयज. सो बेसिकली हिंगाचे 8 दिल्या. केपें, कुंकोली, वेली, बेनावली, नुवे, फातोड्डा, मारगांव आणि होय तांकां सगळे होय 8 जाले. अरे हांव एंथनी डिसिल्वा. आयज आमी एक कन्सर्न सिटीजन म्हणून आमी एक प्रेस आपयला. चड उलोवपाचें ना आयज. बेजीक मुद्दो म्हणजे आतां असेंब्ली सेशन चालू जावपाचें आसा आनी हे असेंब्ली सेशनाक आमचो मेन मुद्दो सद्याक आमी खांदा खांद मारून जो फुडें काडला तो जावन आसा इलिगल बंगलो दॅट हॅज कम अप एट ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट. आनी तेचे भितरल्यो सगळी डॉक्युमेंटेशन बा सगळी ऑलरेडी हॅज कम आउट. आतां आमकां फकत एकूच आसा की आतां हे असेंब्ली सेशनान 20 तारखेर पयले वी वॉन्ट एवरी MLA इन गोवा तेमी हे इलिगल बंगल्याचेर एक स्टार्ट क्वेश्चन म्हणून हो मुद्दो असेंब्लीन मांडपाचो आनी तांकां डेटी दिल्ली आसा TCPक आनी पंचायतीक. फॉर एग्जाम्पल पंचायतीक 13 तारीख दिल्या पयली बिगिनींग. ऑन दॅट डे पंचायतीची सगल्यो प्रश्न थंय सुटावे करपाक ह्या प्रश्न मांडपाक तो दीस असेंब्लीन जुलायाचे. तसोच TCPचो 14 तारखेर आसा. तो आमी मागतेले आहले जावं पंचायत मिनिस्टर जावं TCP मिनिस्टराक हे सगळे मुद्दे असेंब्लीन काडचे म्हणून. त्या भायर आमच्या लोकल MLAs पळय आसा आमी जायत्या जाणांक आमी हो मेमोरंडम दिला आनी कितें कितें प्रश्न विचारपाचे तेय आमकां तांकां सुमारान दिला. तेमी तांकां जाय तशें तेंचे भाशेन मांडूं येता. पूण मेन म्हणजे हे इलिगल बंगल्याचेर डिस्कशन जावपाकूच जाय. कारण दीस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इलिगल बंगलो ओनली एट ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट. This could send a wrong precedent and a wrong message if action is not taken as soon as possible. So एकूच विनंती आसा म्हाजी आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांची हो मुद्दो असेंब्लीन काडचो आनी हो सारको मातयेक लावचो. देव बरें करूं. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. म्हजें नांव क्लेन काब्राल, हांव ओल्डगोवाचो. तुमकां खबर आसतलें हो इशू कसो जालो तो. कित्याक ते आतां जो बंगलो म्हणटा आमी तो एक्चुअली प्रोटेक्टेड सायट. इट इज नॅशनली प्रोटेक्टेड सायट. 1963च्या गॅजेटा प्रमाणे इट वॉज प्रोटेक्टेड, डिक्लेअर एज प्रोटेक्टेड. ह्या जाग्यार कोणाचें कांयच करूंक मेळना. पूण ह्या जाग्याचेर आमचे जे स्टेट डिपार्टमेंट्स आसा तेणी सगळ्यांनी परमिशन दिल्ली आहा. ही कशी मेळ्ळी परमिशन? ते कॉमन मनशाक ही परमिशन मेळना. जेन्ना आमी लोकांनी बोबाव केलो तेन्ना ही परमिशन रिवोक जाली. आनी हेजे पयलीं आमी रिवोक जावचे पयलीं बोबाव जावचे पयलीं आमी स्ट्रिटार जेन्ना रस्त्यार येवच्या पयलीं आमी सगळे MLAजांक लास्ट टायम असेंब्लीन डिस्कस करपाक मेमोरंडम दिल्ले. तेन्ना हे MLA खंयच्याच MLAन आमचो इशू रेज करूना कित्याक तेणी सिरियसनस नासलें. जेन्ना हांकां कळलें, जेन्ना हे फॅक्ट्स भायर सरले, लोकां मुखार येयले फॅक्ट्स, बाबा एक कशें फ्रॉड केला. तिका एक फोमटी आहली, तिका एक पेडणेचें घर एक 60 किलोमिटर पयस आसा, तें हाडून दाखोवन CR ताका कशें परमिशन दिला, TCPन कन्जर्वेशनान कशें परमिशन दिला. इतलें जावन मागीर तेंची आमी लोकांचो प्रेशर पडटाच तेंची लायसन्सां रिवोक जाली. आतांचे कंडिशनान तेंचे पंचायतीन ताका डिमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आहा पूण ती अजून एक्झिक्यूट जावना. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं हें बेगीनचे बेगीन एक्झिक्युशन जावचें कित्याक हो स्ट्रक्चर एक्झिक्यूट जायना इन प्रोटेक्टेड एरिया. सो हांव म्हणना आनी फुड्यान आमच्यो इतल्यो हेरिटेज सायट्स आसा त्यो अश्योच काबार जातल्यो. आनी हांव मागता जे TCP मिनिस्टरान सांगलां ओल्ड गोवा आपूण बफर झोन डिमार्केट करतलो 100 मिटर इज वेलकम स्टेप. कित्याक हे जायत आहलें कित्याक जे परी हे स्ट्रक्चर रिजनल प्लॅनान दाखयना, डिमार्केट करना, इलिगलिटी चालू उरतली. कित्याक हे जायती डिपार्टमेंटां इनवॉल्व आसता. सो एकामेकाची ब्लेम घेवन करता बाबा ते स्ट्रक्चर नाहलें वो ती प्रोटेक्ट सायट डिमार्केट जाल्ली नासली. सो हांव मागता सेकेंड आनी आमचो म्हाजो एक डिमांड आहा, आमचो सगळ्यांचो एक डिमांड आहा, एक SIT फॉर्म जावची म्हणून. कित्याक जी परमिशनां दिल्ली आहा ती सारकी फ्रॉड दिला. कित्याक ज्या कोणाच्या नांवार परमिशन काडले त्या मनशान एक FIR पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आहा कित्याक आपणे केन्ना परमिशन मागोना म्हणून. त्या मनशान जर परमिशन मागोना म्हणटा सो आतां परमिशन मेवलें कोणाक?
आनी ते परमिशनाक तिसरोच मनीस झगडटा, सो कशें जावंक शकता? सो हेका लागून हे भितरलो हितून इंटरनली हे ऑफिसर इनवॉल्व आसल्या शिवाय हे इतली परमिशनां मेळोंक शकना. कित्याक ते CRZन ताका परमिशन दिला, ग्राउंड+1 प्लॅन अप्रूव्ह केला विदाउट अप्रुवींग ऑफ TCP अप्रुवल जायनासतना ग्राउंड+1 प्लॅन तेजो अप्रूव्ह जाल्लो. आनी जेन्ना आमी तांकां फॅक्ट्स मारले बाबा तेजें स्ट्रक्चर आसलो त्या टायमार कितें कडेन कांयच ना, जस्ट हावस नंबर एक घराचो फुडलो फोटो आसा. तो एक कंजर्वेशन कमिटीचे डिपार्टमेंट तेजेर आमचे ज्ञानी लोक बसलेले आसता, जे टेक्निकल पर्सन्स, आर्किटेक्ट्स जावं इंजिनियर्स, ते गव्हर्मेंटाक गायड करता बाबा इट इज सायट इज प्रोटेक्टेड ओ कसले ते सांगता. पूण तेणी पासून म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटाक मिसगायड केल्ली आहा. कित्याक तेणी तेंच्या पासून रिपोर्टार आमकां कळल्या पासून तेणी दी सायट तेणी केन्ना सांगूना इट इज प्रोटेक्टेड म्हणून. इट इज सेड इट इज इन बफर झोन. इट इज नॉट इन बफर झोन, इट इज प्रोटेक्टेड आनी इट इज नॅशनली प्रोटेक्टेड सायट. सो हांव मागता हेजेर एक SIT जावची. हांव मागता आमच्या TCP मिनिस्टराक जो आतां एक्टीव जाल्लो आहा, हांव मागता हेणी SIT फॉर्म करची आनी फायंड आवट करची खंयचे खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसर हितून इनवॉल्व आहा. कित्याक हेंच्या इनवॉल्वमेंट शिवाय हें जावंक शकना. कित्याक आतां हें जर अशें जालें, फाल्यां म्हणटा आतां आमी जाणा आसतलें हेरिटेज आतां, फाल्यां कोणी म्हणटलो आमी फाल्यां आमचे हेरिटेज मोनुमेंट्स पासून विकूंक शकता फ्रॉड डॉक्युमेंट करून. कित्याक प्रॉपर्टी विकूंक शकता जाल्यार आमचे फाल्यां मोनुमेंट विकतले. गव्हर्मेंट म्हणटा ताचे कडेन सगळें परमिशन आहा, पूण ही परमिशनां मेळटा कशी, ही फॅब्रिकेट जाता कशी परमिशनां? तेका लागून म्हणटा पयले ऑफिसरांक इनवॉल्वमेंट आहा तांकां तेणी सस्पेंड करची नाल्यार इन्क्वायरी बसोवची. कित्याक हें फुडें अशें हें जावची ना म्हणून. माझे नाव जयश्री डायस, हांव जडियाडेल गांवचे. आतांच आमच्या भावान सांगला ते भाशेन TCPन लायसन्स रिवोक केला, तशेंच पंचायतीन डिमोलिशन ऑर्डर काडला. सो आमचो प्रश्न आमच्या सरकाराक आनी बाकी डिपार्टमेंटांक जांकां एक्शन करपाक ऑर्डर येयल्या तेंच्यांनी इतली डिले कित्याक केल्या आनी डिले कित्याक जाता? तशेंच आमचे एक MLA भाव विश्वजीत राणे सर हे इलिगल इश्यूचेर काम करतात, वेगवेगळ्या इलिगल इश्यूचेर काम करतात. तो तांणी होय इलिगल मुद्दो मुखार काडचो आनी जाता तितले बेगीन हे मुद्द्याचेर एक्शन घेवन आमकां आमची सगळ्यांची लोकांची मागणी आयकून घेवची म्हण आमची विनंती. जयश्री डायस. म्हजें नांव सैयद इफ्तियाज. आतां जे ओल्ड गोवा वी हॅव क्रॉस 200 days. इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी एक्चुली एक्शन बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें, आजून पासून एक्शन जायना. आनी हे सरकाराचे तुमी पळयलां आसतलें ऑल ओवर इंडिया वॉट दे आर डुईंग, जे न्यायाच्या खातीर आवाज उठयतात, वॉयसीस ऑफ डिसंट, ते तांची घरां मोडटा, लिगल घरां. आनी हे जे आसा हेरिटेज सायट, हे इल्लिगल बंगलो आसा, दे कॅन इजिली डेमोलिश इट, बट आय डोंट नो वाय दे हॅव केप्ट इट. कित्याक तो पॉलिटिकल बीग आहा म्हण ताका लागून तें खबर ना म्हाका. बट आमचो डिमांड आसा की बेगीनचो बेगीन हो जो इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा ताका डेमोलिश करचो. थँक्यू. म्हजें नांव डेंझल नोरोना. म्हजें सांगपाचें म्हणल्यार एकूच आसा गव्हर्मेंटाक की डोंट बी सेल्फीश, बी सेल्फलेस अँड डू वॉट इज गूड फॉर द पीपल, नॉट फॉर युअर सेल्फ. हीच म्हजी मागणी आनी बेगीनच हाचेर डेमोलिशन नोटीस धाडचो आनी डेमोलिश बेगीनच करचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां. क्वेश्चन्स कितें आहा जाल्यार विचारपाचें, बट एट द सेम टायम ग्लेनान म्हणल्यार तेंच इन्क्लुडींग इट इज नॉट ओन्ली द डिमोलिशन. वॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द फ्युचर फॉर गोवा, हे माणकुलें गोंय, हेजेर एक SIT प्रोब लागोंकूच जाय, सो दॅट दीस वील पूट एवरीथींग इन प्लेस. जस्ट लायक आमचो मोगाळ विश्वजीत राणे बाब TCP मिनिस्टर इतके ताकतेन तो गोंय साफ करूंक सोदता. इट वूड बी व्हेरी नायस इफ यू कूड स्टार्ट विथ ओल्ड गोवा इलिगल स्ट्रक्चर. आख्खे गोंयची काळजां तो जिखतलो आनी जरी तर हे जाग्यार पडलें ऑटोमॅटिकली आख्खें गोंय साफ जातलें, बिकॉज इट वील सेंड अ स्ट्रेट सिग्नल टू द फादर्स टू बी की केद्योय व्हडलो मनीस पासून जाल्यार हे इल्लिगल डिमोलिशन जाता तें जाताच म्हणून दुसरो कोण फुडें सरचो ना. नाजाल्यार व्हडल्या गोंयान आनी 4-5 प्रोजेक्ट्स पेंडिंगान आसा, दे आर वेटिंग फॉर एप्रुवल. सो SIT प्रोब इज समथींग वी हॅव टू थिंक ऑन इट. देव बरें करूं. एनी क्वेश्चन्स? Any questions, sir?